आमचे आत्मीक मुखेक पावलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक मुखेक पावलो जेजू बेगी तूं ये जेजू बेगी तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता आत्मो तुका घेवंक रावता सर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडमास समर्पिता सर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडमास समर्पिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशांक खावूंक दिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशांक खावूंक दिता जेजू बेगी तूं ये जेजू बेगी तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता 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 ये जेजू वेगी तूं ये सांजे दुनिया आनीक एक पावटी आमी तुज्या पांयाशी आयल्या We come running to you. We need you because we are in trouble. We are in a situation which terrifies us. ये जेजू तूं ये आमी तुज्या पांयाशी आयल्या तुका भोजूंक तुका वंदूंक तुका नमस्कार करूंक तुज्या सांगात तो वेळ सारता आसतना जेजू आमकां तुजें मन दाखय ये जेजू सगल्या मनान सगल्या काळजान आमी तुका पोरनिपाट नमस्कार करता वी अडोर यू वी वर्शिप यू लॉर्ड आमचो नमस्कार मानून घे आमची मान बागोवन सगळी आमी भोव पवित्र संस्कारान जेजूक नमस्कार करूया नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता तुका नमस्कार करता हांव दुनिया सगळी आमची मागणी सगळे आमचे दिनवास सगळी स्तुती आनी महिमा तुकाच पावो तूं एकलोच संवसाराचो सोडवणदार तुका उलो मारता ही तुजी पोरजा
ये जेजू ये सर्गी उंडो तूं बापान आमचे पासत दिलोलो आमचे सारकी कूड घेवन मनीस जावन आंकवार मारी उदेशी तूं संवसारांत आयलो तुजी उतरां तुज्यो करण्यो तुजी ओचोरयां तुजे कोश्ट त्रास मरण आनी पुनर्जीवनपण सोडवणेची एक व्हड खुणा आमकां जाली संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलों ही बासावणी करून जेजू तूं स्वर्गार चडलोय स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां पूर्ण सोत कळटलें तशेंच दुनिया स्वर्गार चडून बापाच्या उजव्याक तूं बसलाय जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक तूं नव्यान येतलोय तुज्या येण्याक रावता ही पोरसां केन्ना तूं येतलोय कसो तूं येतलोय खंयसर तूं येतलोय ही तुजी पोरसां दुनिया ह्या संवसाराच्या वायटान सांपडल्या मनशाच्या पातकान विरून गेल्या तुका रावता calling out to you, Lord, come. We trust in you. You are seated at the right hand of the Father, and you will come to judge the living and the dead. We are waiting. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. आयज आमचे भोंवतणी दुनिया जितलें कितें घडटा तें तुज्या पांयाशी आमी दवरता ह्या संवसारांत हे पृथ्वीर वेगवेगळ्यो घडण्यो घडटात द नॅचरल डिझास्टर्स आर हॅपनिंग घेरां पेटलेलीं आसात वॉर्स आर टेकिंग प्लेस दुयेंस संवसाराचेर पाताळलोलें आसा ही महामारी द पॅन्डेमीक इज स्प्रेड एवरीवेर मरण आमकां सदांचेंच जालां A daily affair is death in our family, in our neighborhood, in the hospitals. नवी नवी दुयेंसां आनीकूय वाडत आसा हें सगळें दुनिया तुज्या पांयाशी आमी हाडटा All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender.
ही चित्रां हे व्हिडिओ आमच्या दोळ्या मुखार येतात ते पळोवन आमचें मन आमी देवाक उबारुया, आमची भिरांत आमचे दुबाव देवाक उबारुया आनी ह्या घडटल्या घडण्याचेर आमी नियाळ करुया. مقابل للشقق السكنية التي تم استهدافها، لكن الأطراف إذا تم قصف هذه البناية غارة من أو أكثر من بناية في الواقع تم قصفها في وقت واحد كما يبدو في الصورة. هي غارتين على هذه المنطقة. زوم اوت يا بكاني، زوم اوت يا حمدان. نحاول أن نريكم المنطقة المستهدفة، غارتين على هذه المنطقة. الثالثة الغارة الثالثة تم تدمير على ما يبدو هذه البناية. ثلاث غارات على ذات المنطقة. نستطيع سماع الأضرار وتساقط وتطاير الزجاج. Lord Jesus, we come to you, a people, a community, confused, full of doubts, anxiety, filled with fear. Lord Jesus, this has happened again and again and again throughout history. If we go back to the history of mankind, from the time
our first parents were born. आणि तेन्ना सान आमी पळयलां की जी पुर्जा तुवें क्रिएट केल्ली ती सदांच तुजे कडच्यान पयस वतच आसली. And every time they were moving away and finding themselves in trouble, you sent different people to get them back to you, Lord. When they felt they are intelligent, they are more powerful, and they could reach the heights that you were at, we saw how they blabbered, how their towers came crashing down. As time went by, they moved on, again moved away. We recollect the floods during Noah's time, the family that you saved, the animals, and again a community grew. You showed how merciful you were, Lord. Years went by, generations came by. We saw how your people were in slavery for over 400 years in Egypt. You heard their cry, Lord. तुवें मागीर मोजसाक विंचून काडून तांकां स्लेवरींसान भायर काडपाक धाडलो. He brought the people out of slavery. 40 वर्सां he moved them through wilderness, through the promised land, a land of milk and honey. आनी जेन्ना तांकां आपणाचो ओन देश मेवलो, as time went by, they again tended to forget you, Lord. They intermingled with other people. They moved away. They worshipped foreign gods. Again, they were taken prisoners in captivity, whether the Assyrians, Babylonians, Greeks, Romans. आमकां तो उगडा शेता एक फामाद कांतार हा sung by a pop group called Bonnie M, by the rivers of Babylon. It signifies the cry of a people who crave to worship you, Lord. They realize their folly, their mistake. Again, when you saved them, got them back to the promised land, they again went away from you. You sent prophets to bring your people back. And finally, you sent your loving son, Jesus. Saiba Jesus, tu swata ailo ya sansaran as part of the salvation plan that God had created for us. You died for us on the cross. And when you rose again, you signaled the hope, the life for us, the union with God which we had lost by sinning against Him. Lord, in the last few days that we have heard from the Acts of the Apostles, after your resurrection, Charles this tu tanka dishti podlo. You taught them a lot. Whatever you had taught in parables, you told them in plain language. You told of your second coming. When they asked you, Lord, when will it be? What will be the time? You said, it is not for them nor for you to know, but for Abba, Father, who knows the time. But amka je boroille ha, amka je sanglele ha, shikoille ha, that when the time comes, there will be wars, there will be bloodshed, there will be terror all around, there will be floods, destruction, devastation. Saiba,
हे लास्ट खूब वर्सांनी 20 वर्सांनी आमी पळयलां हें जें बरयल्लें आहा हें सगलें जायत आसा सायबा. जें घेर्रां जाल्लीं आहा between various countries, there is destruction, floods, tsunami, and all this, when we reflect, it is because of the extreme greed of human beings, and it is continuing, Lord. Eyes जे आमची कम्युनिटी पळयता ऑल अराउंड, what is it, Lord? Is it a signal, Lord, of what you had told of your second coming? सायबा, तूं जेन्ना सेंट फाउस्टिनाक दिश्टी पडलो and you told her about the bountiful mercy, the fountain of mercy that will flow from you for your people, despite all the defiance, despite people moving away from you. Lord, we are so grateful to you that you are so merciful, but we don't understand and we keep moving away. Lord, you had promised that you will come, and at that time there will be judgment. People will be separated, goats from the sheep. Lord, has the time come? Is this a signal, Lord, that the second coming is just round the corner? सायबा, हें सगलें आमी निसंतन कोत्ता आमच्या ओन फायद्याक लागून. सायबा, आमकां बोगस. We know you're full of mercy, Lord. Have mercy on us, Lord. Saiba, today we find ourselves helpless despite the so-called technology, advancement in science, weapons, tall buildings, skyscrapers, warships, warplanes, supersonic planes. We still find ourselves helpless, Lord. Lord, have mercy on us. We have seen throughout history that people have gone away, and despite that, you had extreme love and compassion and mercy on them. Lord, we again plead with you for that mercy. And the promise that you made to Saint Faustina, that you are full of mercy and you want people to come to you. Lord, accept us, Lord. We want to come back to you, Lord. Have mercy on us, Lord. Forgive us, Lord. Lead us out of this troubled times that we find ourselves, helpless, confused, terrified. Open our minds, Lord. Let us have wisdom, the knowledge, understanding of the times, of all that you have done for us. Open our minds, Lord.
If this is the second coming of the Lord, are we prepared? कसल्या संवसारान म्हूण आमी जेजूक येवकार दिवंक तयार आसात काय? जुंय राग, दुस्मानकाय, फोटिंगपण, नाडबुद्द्यो हें सगळें आसा थंयसर. फोटोवन एकामेकाक लुटून खाता, नाडबुद्द्यो करून लोकांक नाडटा, झगडीं झुजां सोगल्याक, एकामेका सोवें राग, दुस्मानकाय, हेट्रेट एंड एंगर. सृश्टी नश्ट करून झाडां कातरून सगळें कबार केलां. क्लायमेटीक चेंज, सुनामीज, सायक्लोन, अर्थक्वेक्स सगळेंच नश्ट जाता. And then comes the blame game. दुसऱ्यांक बोटां दाखोवप, आपणाचे हात धुवप आनी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवप. ह्या संवसारान आमी जेजूक येवकार दिवंक सोदता काय? हो संवसार आमी जेजूक तयार केला काय? इसायास प्रवाद्यान बरयलोलें 40व्या आवेसोरान वड्यो 3 ते 5. एक ताडो असो आड्डोडटा, सर्वेस्पराक ओरोन्यांत एक वाट तयार करात. सुक्या कोद्या मोड्यांत आमच्या देवाक एक नीत राजमार्ग तयार करून दवरात. सगळीं फालकी भरून घेयात. दोरेक पर्वत आनी दोंगर कापून सोपाट बुयां करून घेयात. दोंगुल्ल्यो आसात तितल्यो एक सोपाटी जावं दी, आनी सगळे कडेन एक मोल. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुडाक ती पावतली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यो हो संदेश भायर सरता. हींच उतरां आयज आमी आमच्या जिवितान लायलीं जाल्यार दोंगर व दोंगुल्ल्यो, पर्वत आनी फालकी कितें म्हणूंक शकता काय आमी? दोंगर आनी पर्वत जावन आसा आमचें व्हडपण, आ प्रायड. फालकी जावन आसा आमचें उणेपण. दोंगर कातरून आमी सोपाट बुयां करून घेवंक जाय. फालकी भरून घेवन आमी सोपाट बुयां करूंक जाय. We need to cut down our pride. आमची वडवी आमी कातरून उडोवंक जाय. आमचें उणेपण आमी भरून काडूंक जाय.
आयज जायते पदवेदार मनशां घडये ते राजकारबारी व फुडारी जायते पदवेन बोल्ल्यात आनी जायती वडवी तांकां आसा. आयज तांणी चिंतूंक जाय ह्या संवसारान जंय कांयच बरें ना, वायट आसा तें अदीक वायट जायत वयता, थंय आपणें खालती जावंक जाय. I need to come to the ground reality. जी कोण सरकाराक बोटां दाखयता, तुवें करूंक जाय, ताणें करूंक जाय अशें म्हणटा, ती फालकी मनशां. ताणें आपणाकूच बरोवन काडूंक जाय. तातूंतलो मदलो हांवूय एक जावंक शकता. हांवें कितें करूंक जाता, वॉट कॅन आय कॉन्ट्रिब्यूट, अशी म्हजी चिंतना आसूंक जाय. आनी हे परी बरवत कातरून फालकी भरून काडून आमी एक सोपात भूंय करूं येता. एक बरो मार्ग जेजूक येवकार दिवंक, एक बरें जिवीत आमी जियोंक, एक बरें जिवीत आमी हे सृश्टीक दिवंक. We can prepare a better way to Jesus Christ. ये जेजू ये, तुज्या येण्याक ही तुजी परजा ओथरेकता. तूं आमचे मदीं आयलोय आनी आमकां तुजें उतर तुवें दिलाय. तुका आयकूंक आमचे कान उगड. तुज्या उतराचेर आमचें मन घालूंक आमची मनां साफ कर. ह्या वेळार तुजें उतर आमच्या कानार सादून दी दुनिया. Jesus prays for his disciples. Holy Father, protect them in your name that you have given me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them in your name that you have given me. I guarded them, and not one of them was lost except the one destined to be lost, so that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you, and I speak these things in the world, so that they may have my joy made complete in themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I am not asking you to take them out of the world, but I ask you to protect them from the evil one. They do not belong to the world, just as I do not belong to the world. Sanctify them in the truth. Your word is truth. As you have sent me into the world, so I have sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, so that they also may be sanctified in truth.
जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमचे मोदले सगळे आमी ह्या जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जाता. जेजू स्वर्गार बापाची वेचून आदी संतापान प्रार्थना करता. बापा, जसो हांव आनी तूं एक, तशें तेवूय म्हजें आनी तुजें सवें एक राव म्हूण विनोती करता. ते ह्या संवसाराचे न्हय, जशें हांव आनी तूं ह्या संवसारांतले न्हय. तांकां राखून दवर, तांकां सांबाळ, तांकां पोरो घालिनाकाय, तांकां तुजो आसरो दी. काय बरी उतरां जेजूची. सगळींच खोंती बरीत उस्क्यान भरलेलीं उतरां. जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी ह्या संवसारान चडमोडटाव, वयर सकला जाल्याव, आबूज जाल्याव, खोंती बरी जाल्याव, दुकान सुस्कारताव, आमचे मदें पिडा आयल्या, मारेगा दीस आयल्यात, केस्तांवां, झुजां, मोडां उपरासतात, तुफानां आयल्यात, आमचीं घरादारां पाड पडल्यात, आमचीं कुटुंबां दिसपोट आयल्यात. दिसपोटी कितें करचें? कोणाक नमस्कार करचें? कोणाचे पांय धरचे? कोणाक उलासचें? कोणाक उद्गारचें? कोणाक उलो मारचो? कोणाक पाव म्हाका म्हणून सायबा हांवें ताळो म्हजो उबारचो? तुजी उतरां संवसार सोरो पुरयात हांव तुमचे सांगाता आसा. Not a word of mine will pass away till the end of time. And I am with you till the end of time. तुझी उतरां सायबा. आमचे मदले कोण जायत आमी तुका पळोवंक पावतले तुज्या दुसऱ्या येण्याक. कसल्या व्हडा धोबाशान तूं येतलोय गाय. कसल्या आवाजान तुजो प्रवेश जातलोय गाय. आनीक वेळ आसा रावचे आमी, वो आमकां तुवें सांगलें ही पळय खुणां आसात तुमकां दिता हांव दिसपोटी. वादळ मोरां, बूक मारामारी, पेस्त पिडा तुमचेर येता ती सगळी महामारी ह्या दिसांनी. संताप, विलाप, रोडणे, घेरां, झुजां, सगळे वाटेन दूख, सगळे वाटेन उत्सांबोळाय. जायत घोडी होच वेळ सोमी जेजू येवचो. जायत घोडी होच वेळ जेजू आमचे मदें येवचो जालो. आमकां घोडयेक तो आवाज दिता, आमकां सांगता जागृत रावात. बापा सोबे हांव गेल्लो तुमकां एक तयार करूंक सुवात. आतां परतून हांव येता. जागृत जागी रावात. आमी आजून न्हिदून आसात. येतलो सोमी. केन्ना येतलो? केन्ना गाय तो पावतलो? ह्याच आवड्यांनी आमी जियेता. पूण घडयेक सोमी सांगता हांव आयलो जाल्यार तुमची जोडटी हांव करतलो. आसात तुमी तयार? हे जोडटेक तुमी तयार आसात? तुमी कितें केलां? कसलें जिवीत तुमी सारलां? खुशे तरेन तुमी जियेल्यात? म्हज्या उतरा पोरमोणे म्हजे शिसां कशीं, म्हजी पाटलावदारां कशीं दुसऱ्यांक देख तुमी जाल्यान. जेजू आमकां विचार करता. अनाथ, विधवांक, दुबड्यांक, कोण नासलेल्यांक, आकांताक आमी पावल्यो गाय.
आमचे मोदें लोक बुकेन मोरता, आमचे मोदें लोक उदकाक ताणेता, आमचे मोदें आमची बाबा भयणां बऱ्या उतराक आशेतात, आमचे मोदें आमचे तोरणाटी मोगाक वाशेतात, आमचे मोदें आमची सगळीं बाबा भयणी ओ क्रिस्ती जेजूच्या बऱ्या उतराक आवडेतात. सांगलां गाय हांवें तांकां, दिलां गाय हांवें बरें उतर, आमुर्को आंसो दिवन दुसऱ्याक हांवें ताचो दीस बरो सारूंक आदार दिला गाय. दुसऱ्याचो दीस हांवें बरो करूंक बऱ्यो मांडण्यो काडल्यात. दुसऱ्याक सायबा त्रासान आसलोलो, संकोश्टान आसलोलो, कोण नासलोलो ताच्या आदाराक पावून ताचें दूख ल्हव केलां जायत. हांव येतूच प्रश्न विचारतलो, हांव भुकेल्लो, तुवें म्हाका जेवंक दिलें, हांव तानेल्लो, तुवें म्हाका पिवंक दिलें, हांव रस्त्यार विंगडो आसलो, तुवें म्हाका पांगरूंक दिलें, कोण नासलो, एकटोच दुखानी हांव रडटालो, तुवें येवन म्हाका जाप दिवन बुजवण दिली. म्हज्या गोराब्यांत सगल्यांनी म्हाका भायर आयलोलो, म्हजो हुस्को धरूंक तूं आयलोय. बोणकुणीत हांव एकसुरो कसो आसलो, म्हाका तुवें भेट केली. हांव रस्त्यार जीव दिवंक वेतालो, जिवीत चड जालें, म्हाका बुजवणीची उतरां तुवें दिली. हांव सायबा विकाडी वखदां घेवन हेर दुसरे वस्तू खावन पिवन नशा करतालो, बरें उतर दिवन बऱ्या मार्गार म्हाका तुवें हाडलोय गाय. आमी म्हणत घोडेक सायबा केद ना, हांवें तर फूल ना पाकडी दिली, हांवें सायबा म्हजे लागीं सुबेज आसलेले काडून दिले सायबा, हांवें सायबा पयशे दिले दुसऱ्यांक, हांवें सायबा व्हडपण घेवंक जाय तो हांव तोकूस घेतलो, हांवें सायबा हांगा थंय वचून म्हजें नांव सायबा व्हड जावंक जाय म्हूण वावर केलो, हांवें सायबा पदवी मान जोडूंक सगलीं आडगां केलीं, म्हजें काम करूंक सायबा दिसपोटी हांव वावुरलो, भाटां बेसां एकठांय करूंक सायबा हांव तोकूस घेवन वावुरलो, दुसऱ्यांक सायबा पाड्यो बुदी दिवंक, दुसऱ्यांची मनां सायबा हांवें वायट मार्गार व्हरूंक हांवें सायबा तांकां वायट बूद दिली. जेजू म्हणटा, खोट्या चाकरा, म्हजे सोंशिल्लो पयस सोर, तुवें सांगलोलो वावर म्हजो नश्ट केलो, तुका हांवें म्हजे पोरचेक मार्गदर्शन करूंक धाडलोलो, तुका हांवें म्हजे पोरचेक बरें उतर सांगूंक हांवें पाठयलोलो, तुका हांवें म्हजे पोरचेक बारान चेपल्या तांचो वजन तांचें जू लो करूंक तुका हांवें पाठयलोलो. आय सेंट यू इन ऑर्डर टू फ्री माय पीपल. वेर आर यू? हियर माय वॉइस. डू यू हियर इट? I am here. Can you see that? The Lord is asking each one of us, have I looked down on the downtrodden? Have I neglected those who were in dire straits? Have I been selfish in how to accumulate wealth only for myself, my family members, my near and dear ones? When in need and trouble, when in sickness, have I visited only those who have given me all the pomp and glory? All those who have said praises to me, have I bowed down only to those people? Where have I been when people have called out to me in dire straits? Have I listened to the widow? Have I listened to the hungry? Have I listened to my brother who says to me, help me, I need your help?
Have I given justice to those who asked for it? Have I been there when people were dying? Did I know of people who were on the verge of bankruptcy? Have I helped them? Have I been out of my way in reaching out food to the hungry? सोम्या, तूं येतलोय आनी म्हाका ह्या प्रश्नांनी सगळोच तूं बेडो घालतलोय. हे प्रश्न म्हजें मन घुस्पायतले. तुका विचार करूंक म्हाका सायबा शक्ती आसची ना. खंय म्हूण तुका हांवें सायबा पडयलो विंगडो आसलोय. हांवें तो सायबा पावलो, हांव जाता तितलो पावलो सायबा. म्हजे लागीं जायना अशें हांवें म्हणलें सायबा. म्हाका तांक आसुनूय सायबा हांवें आत म्हजें उदार करूंक नात. हांवें सायबा म्हजी मूठ दामून दवरली. फकत म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या येतेले पिळगेक हांवें दिवचें अशें हांवें चिंतलें. कोवीड जावन भावा भयणां आमचीं रडटात. हुस्को तांचो धरचे बदलेक, तांकां पावचे बदलेक, भायर सरून वेचे बदलेक, फोन करून विचारचे बदलेक सायबा हांवें तांकां भायर आयलीं. भुगोस म्हाका कितलो म्हूण तूं दार जालोय म्हजे सवे. म्हाका सांबाळून तुवें दवरलोय. दुसऱ्या येण्याक म्हजी जोडटी तूं घेतलोय सायबा. आजून म्हाका वेळ आसा. तूं येताय. बापा सवें गेल्लोय म्हाका सुवात तयार करूंक, कित्याक तूं आनी बाप एक. आनी म्हजे खातीर तुवें विनोती केली वेचे न्हू आदी. आजून तूं विनोती करीत आसाय. तुजी माय मुरये तुवें आमकां दिली. तुजे लागीं प्रार्थून ती मागता आमचे खातीर. आजून ती प्रार्थून मागता. वाटाय म्हणून आमकां सायबा. इतले आमकां स्वार्थी जावंक निर्मी नाकाय सायबा. दोळे आमचे उगड. आमची मनां सायबा उक्तीं दवर. आमचें काळीज उदार मनाचीं कोर सायबा. आमचो तेंको दुसऱ्यांक दिवंक आमी ओदीक आनी ओदीक उदार कारजाचीं जावं. ओदीक आनी ओदीक तुजें उतर आमी वाचूंक, आमचें मन उजवाडावंक, तुज्या येण्याक तयार आसूंक. आमी सायबा कुरपेन भरलेलीं. आमी सायबा खालतिकायेन भोंवतेलीं मनशां. आमी सायबा हुस्को आसलेलीं मनशां. आमी सायबा एकामेकाक भावपणान आदार दितलीं मनशां जावंक आमकां तुजो आदार दी. पाव आमकां सोम्या. आदार आमकां दी सोम्या. तुजी सायबा कृपा आमकां दी. बोर आमकां तुज्या देण्यांनी. Fill us, Lord, with your grace, so that we may help the downtrodden. Fill us, Lord, with your light, so that we may open our eyes and mind. Fill us, Lord, with your justice, so that we may help those who are being unjustly treated in this society. Help us, Lord. Help us to understand the need of my brother. Help us, Lord, to reach out. Help us, Lord, to be of concern. Help us, Lord, to open my mind and heart. Pau maka sumya. Tu yetai, tu soda yetai, yetai. Tu yetai, tu yetai, tu soda yetai, yetai. Pausa tembian tu goडोन येताय. तोंडगार हिवान दोवान येताय. जमीन सुफोड ही काळ दुर्धाय. भुके लोल्या कुशालायताय. तू येताय, तू येताय, तू सोदांच येताय, येताय. तू
थांबून नासता तूं येताय येताय सुखान तोशें दुखान येताय जिणे गोडी तानी येताय शेकी मोरणां करूंक येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं येताय तूं येताय तूं सदांच येताय येताय तूं सदांच येताय येताय तूं सदांच येताय येताय भोव पवित्र संस्कारान जेजू आसा सदांच्या सदां तो येता दुसरे येणे जेजूचें केन्ना येतलें केन्ना जातलें कशें जातलें खंयसर जातलें हाची आमी काळजी धरची न्हय हाचेर आमी मन घालून रावचें न्हय पूण तो जेरूल येतलो तो घडी आयला सदांच येता आमचे मदें आसा वळखूंक विसरल्याव आमी पळोवंक विसरल्याव आमी ह्या वेळार तो आमची मागणी आयकता सगळी आमची मागणी ताका थावी जें कितें आमकां फावो तितलेंय तो दिता आमी मागिनासतनाय दिता पूण आमची विनंती तो मानून घेता म्हजे नांवी बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तें तुमकां घडटलें If you ask anything in my name, it will be done unto you. जेजूच्याच नांवान ह्या वेळार आमची सगळी आमी मागणी जेजू मुखार दवरुया तो आमचें आयकता Let us bring all our prayers, all our intercessions for everyone in this world right before him at his feet. ताच्या पांयाशी हाडून आमची सगळी मागणी आमी ह्या वेळार हातांत दवरुया Let us pray for all those states, Tamil Nadu, Karnataka, Goa, Maharashtra and Gujarat who are suffering from the effects of the cyclone. Let us pray for those who have lost their lives, people who have lost their homes, people who have gone missing. Many sailors have died. Sailors have gone missing. Let us pray for the people conducting the search and rescue operations. Let us pray that power is restored to the homes of those who are home quarantined.
तू येताय, तू येताय, तू सदांच येताय, येताय. The second wave of COVID-19 in India has led to a lot of suffering, O Lord. Let us pray for all the sick and their families, to those who care for them, and especially those who are mourning the loss of their loved ones. Let us pray for the priest and members of the clergy who also have lost their lives to this virus, and those who are suffering from it. Let us also pray for all the doctors, nurses, hospital workers, ambulance drivers, working tirelessly to respond to the needs of their brothers and sisters. Let us ask for God's perseverance, strength, and peace. The ongoing battle between Israel and Palestine so much loss of life just for the sake of power. Let us pray for the Israelis and Palestinians to find a road of forgiveness, to be patient builders of peace and justice, opening up step by step to a common hope, to care for one another and to coexist as brothers and sisters. Let us also pray for all the victims of this war, those who have died, those who have been injured, especially around 40% of those who have died are children, O Lord. Lord, we pray that you may bring an end to this war. And let there be peace between these two fighting nations. Tu so dance
दुनिया किरीत भाशेन ह्या दिसांनी तावक ते हे वादळ मोड येवन जायते आमचे बिजली आमकां सारकी करून दितात. इलेक्ट्रिशियन्स वयर खांब्यांचेर चडप, खांबे उबारप, फायर ब्रिगेड जायते आपली गोरदां साणून झाडां कातरूंक, वाटो करूंक, जायती मुनिसिपालिटीन वावुरतेली आमची भावा भयणां रस्त्यांचेर परतून सान मारूंक, परतून आमकां सिस्टी टू मेक द स्ट्रीट्स क्लीन. जायते आमचे भावा भयणां जे कचरो एकठांय करतात, ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांक आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आमकां बरें जिवीत जिवंक, आमकां दादोसकाय मेळूंक, आमचें जिवीत समाधान जावंक ते भायर सरल्यात. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आसरो घाल सायबा. उदीक आनी उदीक हो वावर तांचो सुफोड जावं दी. आनी जूंय भावा भयणां आजून हे बिजलीक लागून कोश्टवतात, गरमी भोव चड जाता, जूंय आजून सायबा इलेक्ट्रिसिटी पावूंक ना, तुवें पावूंक. जूंय सायबा आजून जी पिडेत आसा तांकां सायबा उदीक आनी उदीक इलाज मेळूंक. जांचीं घरां मोडून गेल्यांत, निसणटणाक पावल्यांत, रस्त्यार आसात, तांचो आसरो जावंक आमी मागता सायबा. तूं सदांच येता, येता, तूं येताय, तूं येताय, तूं सदांच येता, येता. कोविड महामारीक लागून उदार मनाची जायतीं आमची भावा भयणां फुडें सरल्यांत. जायतीं जाणां आपल्या जिवाची बेपर्वा करून दुसऱ्यांक जेवण दितात रांदून. उदार मनान फूल ना पाकडी दिवन आपलें कॉन्ट्रिब्युशन करतात. घराघरांनी वचून प्लास्टिकाचे जावं हेर वस्तू सामोण तीं पावयतात. GMCच्या भायर जायते आमचे भावा भयणां संस्था कोणाक मॅट्रेस, कोणाक पांगुरपाक, कोणाक ऑक्सिजन सिलिंडर, कोणाक जेवणाची पोती, कोणाक टिफीन उदार मनान सायबा दितात. ह्या सगळ्या तांच्या उदारपणाचेर आनी तेंच्या बऱ्या वावराचेर तुजो आदार घाल आनी तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. तूं येताय, तूं येताय, तूं सदांच येताय, येताय, तूं येताय, तूं येताय, तूं सदांच येताय, येताय. कोविड महामारीक लागून आमची जायतीं भावा भयणां संवसार सोंपून गेल्यांत. थोडीं घोडी तयार नासलीं सायबा, थोडीं घोडी आपल्या जिवितान तयार आसलीं. जायते आमच्या क्रिस्तांव भावा भयणांक निमाणे संस्कार पुत्यान मेळूंक ना, सोंतेसांव जावं कोमयाव सुद्दां तांकां मेळूंक ना सायबा. सायबा तांची दया तूं कर, तांच्या कोरण्याची शिक्षा तांकां दी नाका सायबा, पूण आमचे मागण्याचे विनोतीन कान दी सायबा आनी सुर्गीचीं दारां तांकां उगड. जीं आमची क्रिस्ती भावा भयणां मरून गेल्यांत तांकांय सायबा तूं पोरो घाली नाकाय, पूण तुजे काकलुतीन तांकां सायबा तूं सुर्गीचीं दारां उगडून सुर्गीचें सूख तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता.
ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. जेजूचेर विस्वास दवरून ताचेर आमची नदर दवरून आमची मागणी ताचे मुखार दवरुया. सांग ताका तुका कितें जाय तें. तुजी विनंती जेजूच्या पांयाशीं दवर, विस्वासान दवर, तो तुजें आयकता. आनी सगळी आमची मागणी एक करून आख्या संवसारा बरोबर, आख्या संवसारा पासत, सगळ्या मनशां पासत, सृश्टी पासत, जनावरां पासत, शांती पासत जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्या पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्या पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. The Lord is marching out in splendor, in awesome majesty he rides. With humility and justice, his mighty army fills the sky. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures forever, forever. His army marches out with dancing, for he has filled our hearts with joy. Be glad the kingdom is advancing, the love of God our battle cry. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures forever, forever. The Lord is marching out in splendor, in awesome majesty he rides. For truth, humility and justice, his mighty army fills the sky. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures forever, forever, forever. He marches out with dancing, for he has filled our hearts with joy. Be glad the kingdom is advancing, the love of God our battle cry. Oh, give thanks to the Lord, for his love endures. Oh, give